येवकार हांव जवाहर बर्वे. सर्वे गायच्यो हेडलायन्स. रस्त्यारच फुटली फातर्फे बेतलांतली उदका पायपलायन. कोटींचे पायपलायनींतल्यान लाखांनी लिटर उदक गेलें व्हांवून. सरकारी अधिकारी ढिम्म. वेर्णा इंडस्ट्रींतलो स्क्रॅपाचो केळशी केसरवाळीत दोंगर. रातचे वेळार घालतात उजो. थळाव्यांक पिडपाक लागला धुंवर. प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाक कागाळ. गोंयांत सुरू जाली कार्नवालाची धामधूम. 3 दिसांच्या फेस्टिवलांत किंग मोमोची राजवट. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्य वेंचणूक आयोगान आयज एक पत्रक उजवाडाक हाडलां. तेतूंत म्हटलां 186 ग्रामपंचायतीच्या प्रभागांनी करपाच्या बदला विशीं लोकांनी तेंच्यो सुचोवण्यो बदल सुदारणा 4 मार्चा मेरेन कळोव येतात. आदी 2 मार्च मेरेन ही मुजत दिल्ली. ERO कार्यालयात शेनवार आणि आयतार तसेच ऑफिसाच्या वेळात संबंधित ग्रामपंचायत तलाठी कचेरेत ताजो मसुदो पळोवपाक मेळटलो अशें पत्रकात म्हटलां. ब्युरो रिपोर्ट GOA365. आळश्याचो दीस सरना वावुरतल्याक रातूय पावना अशी कोंकणीत एक ओपार आसा. सरकारी खात्यांतल्या अधिकाऱ्यांक ती मुदीर थीक लागू पडटा. फातर्प्या सावन बेतलांत वचपी ही PWDची उदका पायपलायन रस्त्यार फुटल्या. सद्याक बुराक बारीक आसात. व्हडलो जावपाक वेळ लागपाना. व्हडलें तोंड उगडून कोणाक तरी गिळचे आदी हाचेर उपाय येवजण जावपाक जाय. पळयात आमचो स्पेशल रिपोर्ट. आज आमच्या फाटल्यान तुम्ही पळयतात जी उदकाची पायपलायन जी फातर्पा साकून बेतुलांक गेल्या ती पायपलायन आज डॅमेज जाले कडेन आसा. आनीक जालती जाल्यार ती रस्त्या मदींच आसा. आनी ही मदीं असले कारणान हांगच्यान जी येरादारी जाता, हांगच्यान जी बॉक्सायड चलता, ह्या चिऱ्यांचे ट्रक चलतात, ह्या बसी चलतात, ह्या हेणे ती पायपलायन फुटले कडेन आसा. आज ही पायपलायन बारीक आसा, बुराक जाले कडेन आसा. येन्नाच जर ही पायपलायन जर रिपेर केली जाल्यार लोकांक बऱ्या पडटलें. कित्याक ना जाल्यार हेज्या चड जर बुराक जालो जाल्यार उदक सामकी चड व्हांवन वयतलें आनीक ती रिपेर करपाक सुद्दां त्रास जातले. आमकां एक वटेन उदकाची खूब कमी आसा, उदक मेळपाक कमी आसा. आनीक आज तुमी पळयतात डेली पळयतात की आमी पायपलायन आसा ती रिपेर करपाक 2-2 दीस उदक बंद करतात, रिपेर करपाक जाय म्हणून. आनी हांगा उदकाची वाट लायले कडेन आसा. ह्या रस्त्या वयल्यान PWDची जे ऑथॉरिटी आसा ते खूब जाण वयतात. तांकां कांयच पडोन गेलें ना, तांकां हांगा दीस सुद्दां पडना. ह्या रस्त्या वयल्यान वचोन सुद्दां हांगा तांकां दीस पडना. ही आज बारीक आसा. जर हेजे नंतर जर चड बुराक जर जालो जाल्यार हांगा व्हडलो घोग जातलो आनीक हें कंट्रोलान हाडपाक खूब त्रास जाता. आनी तशेंच हे जे लोक आसा हांगा जे कोण रावतात तांकां सुद्दां उदकाचे कमी जातले. कित्याक ही पायपलायन आसा ही बेतूल गेल्या आनी बेतूल वचप म्हणलें जाल्यार पायपांतल्यान उदक चड प्रेशर जाय पडटा आनी ह्या प्रेशरा खातीर हांगा ही फुटले कडेन आसा. आमी मागतात, लोक मागतात की बेगीच्या बेगीन ही जी उदकाची पायपलायन आसा ही बेगीच्या बेगीन रिपेर करची पडना. ना जाल्यार उदकाक लोकांक खूब जातलो. कित्याक हो जो गांव आसा हो बारीक गांव आसा आनी हांगा उदक मेळपाक सुद्दां कुस्तार जाता. कित्याक पयरूच जवळ 35 ते 40 कोटी खर्चून ही न्यू मोठी पायपलायन जी आसा ही बेतलां वेले कडेन आसा. आनी ही जो डेप्टी CM आसा हांगचो MLA आसा बाबू कवळेकर हांणी वेले कडेन आसा. हेजो गैरफायदो जावचे न्हय. कित्याक उदक लोकांक इम्पॉर्टंट आसा आनी हे उदक जाय म्हणूनच हांगा तेणी वेले कडेन आसा. तोय ह्या रस्त्यान येता वयता म्हणटरेक तेणें हांगा लक्ष घालचें आनी बेगीच्या बेगीन बारीक आसतनाच हो रिपेर करून घेवचें ह्या PWD सांगून. ना जाल्यार हांगा चड पायपांतल्यान उदक भायर सरपाची शक्यता आसा. GOA365 खातीर फातर्पा साकून रमेश नायक रावत. स्वच्छ भारत नितळ गोंय ही सरकारी घोशणा असली तरी ती आसा भौसा खातीर. देखून लोक आसूं वा उद्योजक भौशीक सुवातांनी नितळसाण दवरप ही सगळ्यांची जबाबदारी. पूण वेर्णाचे उद्देगीक वसणुकेंतल्या कांय लघु उद्योजकांनी हे गंभीरतायेन घेवंक ना अशें दिसता. आणि म्हणूनच शेवटाक प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि हेर यंत्रणा कडेन कागाळ नोंदवपाची केळशी केसरवाळाच्या थळाव्यांचेर पाळी येयली. हो पळयात वेर्णा इंडस्ट्रियल कुशीचो वाठार.
थंय सुमार 2000 लोकांची वस्ती आसा। इंडस्ट्रियलांतलो स्क्रॅप माल लोकवस्ती सावन लागच्या उक्त्या वाठारात हाडून उडयतात। रातच्या वेळार ताका उजोय घालतात। ताजो उग्र वास सगळीकडेन पातळटा। भुरग्यांचे आनी जाणट्यांचे भलायकेक तो धोकादायक। 3 वर्सां हो प्रकार चल्ला। शेवटाक थळाव्यांनी केळशी पंचायत, कुट्टाळेचे भलायकी केंद्र, वेर्णा पुलीस, वेर्णा इंडस्ट्रीज असोसिएशन आनी केळशीचे कोमुनिदादेक हे विशीं लेखीत कागाळ नोंदयली। बेगोबेग कारवाय करची अशेंय मागला। पळयात हे निवेदन। गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान मंदा के। आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। बँक कर्मचाऱ्यांचो पगार आनी सेवेच्या अटींनी 1 जानेवारी 2014 सावन सुदारणा करूंक नाशिल्ल्यान गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक कर्मचारी युनियन आनी बँक अधिकारी संघटनेन आपल्या मागण्या खातीर शेनवारा पाटो पणजीच्या मुखेल कचेरी सामकार धरणे आंदोलन केलें। आयकात तेंच्यो मागण्यो। बँक तांकां वेज रिव्हिजन दिवपाक तयार आसा, पूण ती फकत 5% आनी तिवूय 2021 वर्सा सावन। बँक कर्मचाऱ्यांक आनी अधिकाऱ्यांक बँकेचें हें म्हणणें मान्य ना। तांकां 2014 सावन नियाळ घेतिल्लो जाय। मागण्यो मान्य करूंक ना जाल्यार 2 दिसाच्या संपार वतले अशी शिटकावणी संघटनांनी दिल्या। बँक फायद्यांत चलता, पूण कर्मचारी आनी अधिकाऱ्यांचे हित मतींत घेनात असोय शीण ते काडटात। पळयात। आवाज दो। गोवा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉईज यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। गोवा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉईज यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। गोवा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉईज यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। गोवा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। गोवा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। गोवा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद। Unity of bank employees and officers जिंदाबाद जिंदाबाद। A long pending charter of demands A long pending charter of demands A long pending charter of demands Pretext or another in settling the demands. So in 2021 the bank is saying that we are going to give you only 5% wage revision, and that also from 2021. This is not acceptable to us. We want a wage revision from the date it expired in 2014, and normally wage revision in the banking takes place more than 15%. So we want the bank to negotiate with both the unions, employees union, officers union, and arrive at an amicable settlement at the earliest. Refuses to settle, then we will have no alternative but to give a call for 2-day strike. That we have not decided as yet, but we'll take a decision in our executive committee meeting of employees union and the officers association and take a call on going on 2-day strike. The last 8 years they have been dilly-dallying and not settling. So intention is not clear, and the management approach is not proper. The proper management approach would be to keep the employees and officers happy so that they can make more profit. Now all this profit that the bank is making is because of the cooperation of the employees and officers. If they are going to keep the employees and officers unhappy, how they are going to grow? I don't understand. So I hope that a wiser council prevails on the management and they immediately come and settle the demands. आमकां जाय मातसो डिमांड सेटल केल्लो आनी मॅनेजमेंटान मिटींग घेवन आमचे कडेन उलोवन हे करून सेटल करचें. फुडें जावची न्ही. आतां जे आमी सगळे एकटेन येयले आसा तेंच्यांनी आमचो डिमांड करचो पास इतले मॅनेजमेंटा कडेन मागता आमी. आनी आमकां होप आसा की मॅनेजमेंट आमची मेजॉरिटी पळोवन तो डिमांड चार्ट जो आमचो घातलेलो तो पूर्ण करता म्हणून. हेजे फुडें आनी स्टेप्स घेवपाक दिवचे ना म्हणून. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिग्स. पोर्टचो मुद्दो गोंयांत तापलेलोच आसा.
जे घातक प्रकल्प भाजपा सरकार गोंयांत हाडटा तेका आम आदमी पार्टी सदांच विरोध करतली. गोंयचें हित आसा थंय आप सदांच गोंयकारांचे बरोबर आसतली अशें आपान सांगलां. आयकात. मतां मेजपाक आतां थोडेच दीस उरल्यात. आम आदमी पार्टीन भाजपा सरकाराचे CZMP पोर्टाच्या मुद्द्या वयल्यान फार पेटयल्यात. आम आदमी पार्टी सत्तेत आयली जाल्यार मुरगांव कोळसो मुक्त करतले आनी फार्मा कंपनीक उर्बा दितले खंय. आयकात वेंचीक. आम आदमी पार्टीचे आज आमदार अजूनच निवडून येयल्ले नात, पूण आमी जेन्ना 10 तारखेर सगळे निवडून येतले तेन्ना असेंब्लींत आमी प्रायवेट मेंबर बील घालतले. आमी प्रायवेट मेंबर बील घालतले की MPTंत जितलो कोळसो आज स्टोरेजांत आसा, all that coal has to be removed. MPT should be clear. Marma Goa should be clear of coal. Goa should not hold any coal at MPT. आता हे म्हणले म्हणटकच गोवा should be replaced with business. म्हणजे बोट्यो ज्यो येवच्यो आसात कोल घेवन येतल्यो त्यो आमी बंद करपाक जाय आनी त्यो बंद करून गोवा should be promoted as a pharmaceutical hub. So we have to replace coal business to pharma business. Existing infrastructure जे create केल्ले आसा for coal to be replaced with pharma, which means we are going to protest against coal, remove coal out of Marmagua and bring in more containers, more pharma industry and Marmagua to be made and Goa to be made as a pharma hub. This is our vision. जे NCZMN डिसिजन पोर्ट लिमिटाचेर जे दिलां ते आमकां आम आदमी पार्टी म्हणून मात्तूय मान्य ना. आमी गोंयकारां खातीर सांबाळून दवरपा खातीर जे घातक अशे प्रकल्प गोंयान BJP सरकारान हाडलेले ताचो सदांच विरोध केला आनी CZMP प्लॅनाच्या बाबतीन जितले मिटिंग्यो जाल्यो, पब्लीक हियरींग जाली, थंय वचून आमी आमचे जे मुद्दे आसा, जे गोंय सांबाळपा खातीर मुद्दे आसा ते थंय सादर केल्या. आम आदमी पक्ष सदांच गोंया फाटल्यान आनी गोंयकारां फाटल्यान आसतलो. आमकां खबर आसा की 2-3 दीस जाले वो NCZMAचो बोवाळ चालू आसा, पूण आमी मुद्दम रावल्ले की BJP आनी प्रमोद सावंत बाब हाचेर कितें रिएक्शन दिता काय म्हणून पळोवपाक. आजून पर्यंत तर तांचे ह्या गजालींचेर कांयच रिएक्शन येवना आनी हेच प्रूव करता की हे डिसिजनान शामील आसा आनी हेंकां गोंयाचे आनी गोंयकारांचे मात्तूय पडिल्ले ना. ह्या स्टेटसा नंतर MPT गेट्स एक एक्सटेन्सिव्ह पावर मेळटा. जितली आमची भांगराळे जे कोस्टल लायन आसा, जी बिचीस आसा, त्या बिचीसाचेर पावर मेळ्ळो, ताचेर ऑथॉरिटी मेळ्ळी MPT आनी हाच्या मुळे जो गोंयकार भाव जाचें दैनंदीन जे जीवन आसा ह्या दर्यादेगेर जे वसलेले आसा, त्या दर्यादेगे वयल्यान ताजें जे डेलीचे कामकाज चलता ते तातूंत व्यत्यय येतलो, तातूंत इंटरफियरन्स जातलें, तातूंत तें करपाक ताका मेळचें ना. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. भारतात शेनवारा 11,499 नव्या कोरोना बाधितांची नोंद जाल्या, जी कालचे तुळेन 12.6% कमी आसा. 255 जाणांक मरण येयल्ल्याची नोंद जाल्या. मजगती गोंयांत 43 दुयेंती जाल्यार कोणाकूच मरण आयिल्ल्याची बातमी ना. पॉझिटिव्हिटी रेट आता 1.38 जाला. पॉझिटिव्हिटी रेट आतां 1.1% पावला. देशांतल्यो कोरोना केसी कमी जावंक लागल्यात. सेगीत 20व्या दिसा ह्यो केसी 1 लाखा वयर उरल्यात. मजगती मरणांचो आंकडो ल्हव कमी जावंक लागला. लसीकरण मोहिमेन मात 178 कोटींचो टप्पो पार केला. फाटल्या 24 वरांत 11,499 नव्या केसींची भर. 24 वरांत 255 मरणांची नोंद. दिसपट्टो राष्ट्रीय पॉझिटिव्हिटी रेट 1.1%. आतां मेरेन 178 कोटी लोकांचें लसीकरण.
मजगती गोंयांत एका सप्तका सावन 50 परस कमी प्रकरणांची नोंद जायत आयल्या. राज्य कार्निवालाच्या मुडांत आसा अशें आसूनय राज्यांत अद्याप कोरोनाक लागून एकल्याचो तरी बळी वताच. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. हवामान खात्याच्या आदल्या अदमासा काल हवामान थीर असले. कालचे चढावत आणि उणे तापमान 32.5 ते 21.0 डिग्री सेल्सियस असले जाल्यार आयचे चढावत आणि उणे तापमान 33 ते 22 डिग्री सेल्सियस मेरेन उरतले. फुडल्या 5 दिसांत राज्यांत हवामान सुकें उरूं येता. कांय कडेन फांतोडेर हलकोसो दव आनी धुकेंय पडटले जाल्यार फुडल्या 4 दिसांक उण्या तापमानात थीरताय पळोवपाक मेळटली. ताच्या उपरांत 2 डिग्री सेल्सियसान तापमानात वाड जातली. हवामान खात्याचो हो अदमास. नुस्तेमारी करप्यांक हवामान खात्यान कसली शिटकावणी दिवंक ना. फुडल्या 4 दिसांक उण्या तापमानात 2 डिग्रीन वाड. चढावत आनी उणें तापमान 33 ते 22 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 5 दिसांक हवामान सुकें. आयज मळब नितळ. फांतोडेर हलकोसो दव धुकें. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि निमाणे कडेन खबर कार्नवालाची. गोंय भारताचें पर्यटन केंद्र सध्या कार्नवालाचे धुंदीत आसा. फ्लोट्स, परेड, डान्स, म्युझिक आणि जायत्या कार्यावळींक ओतो येयला. फाटल्या 2 वर्सांक गोंयांत कोरोनाच्या सावटा खाला कार्निवल जालें. हे फावट मात तितलेच उमेदीन करून कार्नवाल मोगेनी सगळो उणाव भरून काडला. राज्यांत दर वर्सा प्रमाण ह्याय वर्सा कार्निवाल मनयलो. किंग मोमोन परेडाचें नेतृत्व केलें आनी परेडीक सुरवात केली. ही परेड पळोवपाक थळाव्या सयत देश विदेशांतल्या जायत्या पर्यटकांनी हजेरी लायिल्ली. पळोवया कार्निवाल परेडाची एक झलक. Hopefully this year Carnival signifies hope for a better future, and with everything coming back to some form of a normalcy, so this is the hope for this year's Carnival. Include a lot of cultural. Carnival is a big part of our culture as well as the other festivals like Shigmo. So despite the COVID, it is very important to teach our children what is our culture. So I make sure we bring them out for all the cultural events Goa has. We are first time in the Goa, and we expect a little more dirty. That's because in Russia, told that in the Goa it's more dirty. But that what will we see? It is I don't know how to say. Was very good, very good. It like us and. Was not so dirty like we expect. That's because we are not disappointed. You have a good really place here. तो इस बार अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें. बहुत ही शानदार, ब्यूटीफुल. और पहले की बजाय टूरिस्ट कम है अब की बार, क्योंकि कोरोना की वजह से कम वो है, लेकिन फिर भी पब्लिक अच्छी है. अच्छा लगा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान सुभाशीश गोवेकार, इशाद शेख, समरिता खणगांवकर आणि सृष्टी अथानीकर. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. कोरोना महामारीच्या काळात घेऊया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आणि सांबाळुया भलायकी, अर्थात सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365. मोग आसचो.